लोकांलो डिमांड आशिल्लो एक मुद्दे तो 39A चे अंदर जे केस जालेले आसा खास करून शिरगांव त्याच भायर 39A हे स्क्रॅप जावपाक जाय म्हणून लोकांलो डिमांड आसा. नंबर 2 विरेशाक ज्या पद्दतीन ड्रॅग केलो, ज्या पद्दतीन ह्या PIक सस्पेंड आनी टर्मिनेट करपाक जाय हेजेरूय मुखेलमंत्री उलोवंक ना. आज आमी नॉन वायलंट वे हिंगा प्रोटेस्ट करता कित्याक 3-4 दीस जाले जेन्ना विरेश आज भटकालाचे आसा स्ट्रायक अंटू हंगर स्ट्रायक अंटू डेथ ह्या सरकाराक पडोवंक ना. आनी आज मुखेलमंत्री म्हणटा डेकोरम आमी सांबाळपाक जाय म्हणून. डेकोरम ह्या हाऊसा भायर जरी तर आमी आहाय डेकोरम ज्या पद्दतीन विरेशाक ओडून हाडलो हो डेकोरम काय कितें? मुखेलमंत्रीन हेजेर कितें केलेलें आसा? ते PIक तुमी टर्मिनेट केलो आनी आमकां दिसता हिंगाहूय आहलो म्हणून. आनी हांव सांगपाक सोदता मुखेलमंत्रीक आमी एज लॉ अबायडिंग सिटीजन हिंगा नॉन वायलंट वे हिंगा जे पडे आहाय आमगेलो रायट आझाद मैदानाचेर आमी उलयता. तूं लिगल टर्म्स पड उलयता ज्या पद्दतीन आज गोंय पाड घालपाचो प्रयत्न जालोलो आसा हें बंद जावपाक जाय. आनी म्हाका दिसता कलेक्टिवली आमकां दिसता की जे लोक डिसायड करतले आमी लोकांक आतां सांगतले कितें डिसिजन घेवपाक ते कित्याक हो मुवमेंट लोकांचो लोकां मदें आमी सांगतले अशें जालां जे लोक डिसायड करतले ते आमी सगळे डिसायड करतले. बट मुखेलमंत्रीन एक लक्ष घालपाक जाय. आज जेन्ना तो डेकोरेमाचेर उलयता हिंगा वडील तो म्हणटा तो कलीग विरेशूय तुगेलो कलीग तेगेली प्रायवसी तुवें राखपाक जाय. सो म्हाका दिसता जे हे डिसिजन आमी लोकां मदें घातले जो कॉल लोक दिता ते तो कॉल आमी सगळे फॉलो करता. एलओपी रिस्पॉन्सिबल म्हटला आमगेलो ड्युटी जाता एज लिडर ऑफ ऑपोजिशन टू मेक शुअर दॅट माय कलीग इज ऑल्सो प्रोटेक्टेड, माय ब्रदर इज ऑल्सो प्रोटेक्टेड. ही इज फायटिंग फॉर गोवा टुडे. ही इज unto fast unto death, not into an AC cabin for 3-4 days. This insensible government doesn't have